तुमचे फेसबूक पेज फॉलो करताले म्हणजे फेसबूक पेज तुमचे सांदांद्रे खूप काम चालू आहा ते दिसता कितें एक्चुअली प्लॅन आहा कित्याक तुमची सांदांद्र हिस्ट्री आहा तुमचे फादर MLA असले तर तुमचे कितें प्लॅनिंग आहा थंय ना म्हजें कांयच प्लॅनिंग ना गेल्या फावटी आमच्या भारतीय जनता पक्षान म्हजेर म्हापशेची जबाबदारी दिल्ली हे 2022च्या इलेक्शनाक आनी म्हापशा आमी म्हणजे जो सीट सगळे जाण उलयताले की खंय तरी येवचो ना आयल्यार काठार येतलो तो आमी बरे मार्जिनान सगळे कार्यकर्त्यांक मोबिलायज करून घेतले. ह्या फावटी येणारें इलेक्शन हे लोकसभेचें आसा 2024चें आनी म्हणून म्हाका फुडल्या वर्साची जबाबदारी ही सांतांद्रे मतदारसंघाक दिल्या. काम स्विंग तुमी थंय कितें म्हणून करता सध्या काम करपाक आमी एकूच मतदारसंघ आसा आनी आमी जर पळयत जाल्यार आमकां बूथ सशक्तीकरण अभियान हे आमकां पक्षान घे म्हूण सांगिल्लें होळी पर्यंत आमकां कंप्लीट कर म्हूण सांगिल्लें आनी म्हाका एक अभिमान दिसता की आमी सगळे कार्यकर्त्यांक जमोवन म्हणजे सांतांद्रेचे जे जुने आशिल्ले नवे आमकां जॉयन जाल्या हे आमकां एक सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी सांतांद्रेचे 37 बूथ आमी बांदून काडल्या. आतां फुडलो टप्पो हो सरळ अभियान आसा. BJP फाटले लोकसभा वेंचणुकेत नंबर 2चेर आशिल्ल्या देशभरातल्या 160 लोकसभा मतदारसंघ सध्या BJPच्या प्रायोरिटी लिस्टार. तातूंत दक्षिण गोंयचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंय BJPचो गड जालो तरी BJP रिस्क घेवंक सोदिना. ताका लागून लिडाचे टार्गेट थारायला. उत्तरेत BJPचे 1,70,000ची लीड काडपाचे टार्गेट. हे टार्गेट विधानसभेच्या मतदारसंघांनी आजी माजी आमदारांक वाटून घाला. सिद्धार्थाक सांत-आंद्रे लोकसभेक 3,500-4 हजारांची लीड काडपाचे टार्गेट. उमेदवार खंय कोणूय आसूं. आनी मोदी सरकाराक परत हाडपाक उत्तर गोंयचो जो सीट आसा आमचो त्या सिटाक गेल्या फावटी 1,10,000चे मताधिक्यान आमी आयिल्ले. ह्या फावटी आमचे टार्गेट 1.7 lakhs आमी दवरला. 1.7 lakhs करपाक जाय जाल्यार प्रत्येक मतदारसंघान 2,000-3,000 मतां मायज दिवची पडटलीं. सो ताका लागून ही बांदणी चल्ल्या ताका लागून ही आंखणी चल्ल्या. आमचे फ्रांसीस बाब सिल्वेर थंय जरी थोड्याशा फरकान म्हणजे म्हाका दिसता 74 मतांनी फाटीं पडले. आमी फक्त 74 मतां भरपाक काम करना पूण म्हाका दिसता येणाऱ्या इलेक्शनाक आमकां ही 74 मतां भरून जवळ जवळ आनीक 3,000-3,500-4 हजाराची लीड आमकां हाडपाक जाय. आमकां जो लोकसभेचो कॅन्डिडेट आसतलो आनी माननीय पंतप्रधान मोदी सरकार हे परत एकदां घडोवपाक हे आमी सांतांद्रे आमी परत एकदां बांदून काडटा. सांत-आंद्रेचे फुडारपण करपाची तयारी आसा काय विचारल्यार सिद्धार्थ ना म्हणिना. सध्या खंय टार्गेट लोकसभेचे विधानसभेक अजून वेळ आसा. सांतांद्रे तशी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां पर्सनली नवी न्हू ना डेफिनेटली सांतांद्रे हे नवीनच आनी म्हजे वडील म्हजे बापूय हो थंय 2 आमदारी आशिल्लो. सो लोकांचोय मोग मेळटा लोकांचोय सपोर्ट मेळटा आनी आमचो जो थंय आमदार आशिल्लो आनी हांव ताका आमदारच मानता कित्याक काही थोड्याशा फरकान फाटीं पडलो म्हणून कांय जायना. आनी आमचो फ्रांसीस बाब सिल्वेर हाचेंय काम बरें चल्लां. तो सगळ्यांक बरोबर घेवन नेटान फुडें वता. कॉन्स्टिट्युएन्सीन पक्ष बांदता आसतना फुडें जर थंय लीड करपाची जर जबाबदारी दिली जाल्यार तुमची तयारी आसतली. म्हजी जबाबदारी ही फक्त 2024चे लोकसभा इलेक्शन पुरती आसा. तुमचेर जबाबदारी दिल्या म्हणून ना पक्षान म्हापशा दिल्ली म्हापशात पूर्ण करून दाखयली. ताज्या पयलीं म्हजे कडेन वेगळ्या मतदारसंघाची आशिल्ली जबाबदारी ताज्या पयल्या इलेक्शनाक सांतांद्रेची ZPची जबाबदारी आशिल्ली ती आमी ZPचे 1 सीट म्हजेर जे आशिल्लो तो आमी हाडून दाखयलो. सो म्हाका दिसता पक्ष जी जबाबदारी टायम टू टायम दिता ते आमी पार पडीत आसा. पक्षान लीड करपाची जबाबदारी दिल्यार तुमी घेतले तो खूब फुडलो विचार आसा पूण आतां आमकां लोकसभेक मोदी सरकार खणगणीत मताधिक्यान हाडपाक जाय. आनी तुमी लीड दितले सांतांद्रेच्या डेफिनेटली पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा. एक गणगणीत लीड ही आमकां सांतांद्रे मतदारसंघांतल्यान मेळटली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी साहिल मांद्रेकार.